तिये बाबाटी कोशी जियेली देवाची कुशीक मानून घेतली आणि पवित्रतायेन पातळणे जियेली. येस असलें जिवीत आमी जियोंक ती आमकां नांगलो आनी दे. पूण जायते फावट आमी चुकल्या देखून देवान आनी एकामेकांनी बोगसणी मागल्या. हांव पातकी सोडलेला देवा आनी तुमकां पवित्रो म्हजो नियम सारून सांगता. मनाची तोडपणां सारून वायट आनी बरें सोडून आमी जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो प्राण, हो म्हजो प्राण, हो म्हजो कोबरो प्राण. देवाचो मागीर सणाचा पारगे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां पवित्रो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक देवानी विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. चड पवित्र आरती आमची काबूल करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. We
Sobespora Deva, Bopagyo Takwar Mare Kamyais Boktin Boditao, Zoshitika Tume Kurpen Bodi, Toshiamka Tiche Vinorin Disandi Sodik Kurpen Bol, Amcha Somya Tuja Puta Jesu Krista Bormi, To Korodeo Tuze Somiani Povitra Yamcha Yekoran, Chietani Razor Soloitai, Sasna Cha Sasna. इजिकियल प्रवादाच्या पुस्तकावेले वाचन 26 वरां म्हाका सांगले तूं मनशाच्या पुता हांव सांगता ती उतरां आय ते फितुरे जाती भाशेन तूं जावं नाका तुजें तोंड उगड आनी हांव दिता तें खा हांवें पळयलें आनी म्हजे वाटेन उबारलेलो हात हांवें देखलो आनी ताचे लागीं एक कोंबडो आसलो म्हजे मुखार ताणें तो उसयलो ताचेर फाटल्यान आनी फुडल्यान बरयलोलें आसलें आनी ताचेर बरयलोलें आसलें तें हें रुडोना विला आनी आस्कार सुस्कार आनी ताणें म्हणलें मनशाच्या पुता तुका दिला तें खा हो कोंबडो खा आनी उपरांत वचून इस्रायलाच्या गोराण्या कडेन उलय हांवें म्हजें तोंड उगडलें ताणें तो कोंबडो म्हाका खावंक दिलो आनी म्हणलें मनशाच्या पुता हांव कोंबडो दिता तो खावन दादोशी जा हांवें तो केलो आनी म्हज्या तोंडान तो मोवा भाशेन गोड जालो उपरांत ताणें म्हाका म्हणलें मनशाच्या पुता इस्रायलाच्या गोराण्याशी वच आनी हांवें तुका फर्मायलां तें तांकां सांग देवाचें उतोरें आमचो सभाव संगी तुजें उतर म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोव कशें सगळीं म्हणया तुजें उतर म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोव कशें सगळी दोन गिरेस्ताय मेल्लोले पोली तुज्या कायद्याच्या मार्गार हांव संतोशी जाला तुजे निवाडे म्हजो संतोश तुजे कायदे म्हाका बूट दितात सभाव तुजे उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कशें संवसारांतल्या रुपया भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवेंच शिकयल्ली समूह तोंडान गोड गोड मोवा परस अदीक रुची तुज्या उतराची गोडसाण म्हज्या काळजांत सभाव तुजें उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कशें तुजी खोशी म्हणल्यार म्हजें सासणाचें दायज तीच म्हज्या काळजाचो संतोश तुज्या आज्ञान आशून आशून खोर्शेता म्हजें मोठें तोंड जाता उक्तें सभाव तुजें उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कशें उद्गाराक सकून मागलें
तुजेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव शांत आनी लांबीक हालचाचो. Gesù Cristace sopportomanie. Predica Domino, ai kami forward silently for Soborota. Sabi mai kenna zormoni sokiam jana, kushal mai bija zormachi for Soborota. Kenna आठ तारखेला 2008 तारखेला सप्टेंबर 8 तारखेला तसेच आयज आमी बोमवॉर्ड सॅलिनीची परब करता. आयज म्हटल्यार 13 तारखेक ऑगस्टाच्या. कित्याक 13 तारखेक व्हयली ती सगळी स्कूल सगळी आसा मेळटा म्हाका 13 तारीख म्हणून मेळटा. तांदूळ करता म्हूण आमी नाने रोस करता म्हूण रेशमा रोस करता म्हूण 13 तारखेर ती व्हेल्ली. सायबीण बाय मेळ्ळ्या ना खंय आसा? आनी 15 तारखेर परब करता न्हू आमी. सायबीण बाय कुडयो आपल्या सयत स्वर्गार गेली. कुडयो आपल्या सयत स्वर्गार गेली. स्वर्गा व्हरोन सायबीणचे
तो मनुष्याच्या जिवितांत आमी पळयता जिवीत आनी मरण आसा. सगळ्यांच्या आमच्या जिवितांत आमी एका दिसा मरतले. कोण तो दीस आमी नको केन्ना मरतली कशी मरतली कोणाकूच खबर ना. फकत देवाक खबर आसा. केन्ना आमचेर मरण धाडटलो केन्ना आमचेर मरण येतलें कसलें आनी कशें जातलें तें देव एकलोच जाणा. देखून आमी मरता तयार आसूंक जाय. क्रिस्ती भावार्थ आमकां सांगता मरणाक आमी तयार आसूंक जाय. पातकान मरूंक जायना कोणतें मरूंक गरज. देखून आमी सुरवातेक आयच्या उतरांनी आमी आयकलां बापाची खुशी करून पवित्रतायेन वाडूंक आनी देवाची कृपेन मरूंक आमकां कळयलें. देखून एक मरणा दिसा आमकां त्रास पडटा. आयज ताका फाल्यां म्हाका केन्ना येतलें देव जाणा. पूण आमी मरणाक तयार आसूंक जाय. आनी त्याच बरोबर आमचो भावार्थ आमकां शिकयता बरें जिवीत आमी जियेल्या जाल्यार दुबाव ना. ह्यो आमकां सोडूनचें राज फावो करतलो. बरें जिवीत आमी जियेल्या जाल्यार सोडूनचें राज ह्यो आमकां फावो करतलो. जण एकल्याची आपआपल्या दोगां परवडेन मोडसुटी जातली. आनी देव ही मोडसुटी करून व्हडा दोगांच्या शिवासनार बसून येतलो आनी आमची मोडसुटी करतलो. देखून जायचो विशय आमी विचून काडला. बारी भाशेन बरें जिवीत जियोवन बरें मरण आमकां मागुया. वो बरें मरणाक आमी तयार जावं. बरें मरण मागूंक म्हणल्यार बरें मरण आमकां कोण मरण सोदता. कोण मरण म्हणटा पूण कांय थोडे दीस फाटीं ते दिसा प्रभू म्हणटालो देवा म्हजेर मरण धाड कित्याक म्हाजेर सोदता. तुजें उदक गडबड करून खरें दोंगरार वचोन थकलो. देखून देवान म्हटलें आज बुडयाक धाडलो आनी खा आनी पिये. भाकरी दिली न्हू केक दिलो भाजलो आनी उदक दिलें आनी तें खावन तो आपली वाट फुडें गेलो. तशेंच आमी आयच्या एसायमेंटीची परब करता आसतना जिविताच्या सगळ्या आव्हानांक फुडो करून सायबीण आमकां एक नमुनो. तिच्या जिवितांत सूख दूख कश्ट काटे बिटे जायती आयले. ह्या सगळ्या तरेच्या आव्हानांक तेणें फुडो केलो आनी फुडो करून देवानूच तिका कृपा दिली बळ दिलें आनी देवानूच तिका एके भाशेन सगळ्या पवित्रतायेन भरली. सगळ्या पातकांनी मेकळी केली. पातका वेळी जियोवन तिका कृपेन भरली. हें फकत देवाचें देणें तिका देवान दिलें. तर आयच्या दिसा आमी सायबीण मायचे गोमोट सायबीण म्हूण आमी तिका तिजे मरणाचो उगडास करता जाल्यार जिवितांत जे जायते तरेच्या भावनांक फुडो करचो पडलो आनी सगळो फुडो करून बापाचे कुशेक ती राजी जाली. तर तिच्या जिवितांत आमी पळयता भावार्थान जियेतली वस्तोरी बापाचे कुशेक आनी वचोणे राजी जाली आनी पातकावेली जियेली. एक सांगताय जियोवंक आनी आमी जोडेंतल्यान पळोवंक ती जावन आसा आमकां एक नमुनो. तर गाडयेचें बरें जिविताचें शिगुणाचें ह्या दिसांनी आमी नियाळ करीत आयल्या. तरेतेचे बरें गूण बरी देणी बरें जिवीत आमी जियोवंक आमकां एके भाशेन देवाचें उतर आमकां बोवाळ दिता. तशें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां दिसाच्या प्रवादी म्हणटा
वो कोड़ो खा कसलो कोड़ो खा म्हणून सांगत होतो कसलो कोड़ो मागीर कोण येता पळय ते कसलो कोड़ो हो कोड़ो खा म्हणून सांगले आनी ताणें तो खालो आनी ताका ताच्या तोंडाक गोड गोड मोव लागलो कसलो कोड़ो म्हणटा तो स्क्रोल देवाचें उतर तें आनी पुस्तकांत आसली स्क्रोल हो कोड़ो खा म्हणजे हें उतर देवाचें दियाड कर हे उतरा प्रमाणे चलूंक वावर आनी हो हें उतर तूं चाखताय तेन्ना तुका गोड गोड मोव लागतलें सगळें मागीर हेंच केलें सदांच देवाच्या उतराक खालती जाली देवाची कुशीक ह्या उतरांतल्यान खुशी कोण येता ते कुशीक ती राजी जाली देवाचो कोड़ो खालो म्हणजे तेणें आपल्या जिवितान ह्या उतरा प्रमाणे आपली जिवीत मारून हाडलें हो उतरा प्रमाणे ती चलली देखून ती देवाक मानवली देखून देवान तिचे सगळे गोड गोड वस्तू केल्यो गोड गोड विलापी केल्यो रजापां केली आनी हे भाशेन तेणें आपल्या जिवितान देवाच्या उतराक आनी कुशेक सदांकाळ ती जियेली पवित्रतायेन जियेली आत्मा मेरेन ती जियेली खरीच ती सारकी मायची जीण आमकां आमची जीण पवित्र करूंक देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमची पावलां मारूंक तशें सुरवातेक म्हणटा एक दीस एक पावल मारूंक आमकां हें देवाचें उतर आमचें जिवीत पवित्रतायेचे वाटेन आमकां चलयता न्हय पातकान व्हडटेली वाड करूंक वो सोयकाराची वाड करूंक पूण देवाचे कुशेची देवाच्या राजाची वाड करूंक आमकां आपयता आनी आयच्या दिसा सूख वर्तमान म्हणटा सगळींचें राज कोणाचें सगळ्या संवसारान व्हड कोण एका भुरग्याक हाडलो आनी ताच्या मुखार उबो केलो जो कोण ह्या भुरग्या भाशेन जाता तो सर्गीच्या राजान सगळ्यांकून व्हड सर्गीचें राज देवाच्या भुरग्याचें देखून आमी सगळीं देवाची भुरगीं जावंक जाय देवाची भुरगीं कशें आमी जियोंक जाय पवित्रतायेन जियोंक जाय देवाच्या आज्ञा प्रमाणे कुशे प्रमाणे चलूंक जाय आनी आमचें जिवीत जेन्ना आमी पवित्रतायेन जियेता तेन्ना आमकां ह्या पवित्र जिविताचो मुकूट शास्त्राचें जिवीत शास्त्राचें सूख आमकां फावो जातलें देखूनच आमी बरें मरण आमी मागता तें बरें मरण जावंक जाय पातका बिणें आमी मरूं कुर्बेन आमी जियोंक पवित्रतायेन आमी जियोंक देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत आमी मारून हाडूंक हेंच तें बरें जिवीत जें आमी जियोंक आयची परब आमकां आयच्या जिविताची सोडकी दिता आनी देवाचें उतर आमकां ते भाशेन उत्तेजन दिता जे कोण त्या धाकटुल्याक घेता ती म्हाका घेता धाकटुल्याची बेपरवा करता ती म्हजी बेपरवा करता अशें जेजुआयचे गोपाळांतल्यान आमकां शिकोवन दिता तर कोणाचीच बेपरवा करूं नाका सगळ्यांची मोगान सेवा कर सगळ्यांक एक सारकी वाग जशें करून आमी कांय दिसांनी कोणाकूच भायल्यान नासतना सगळीं आमी देवाची भुरगीं म्हणून घेवन देवाच्या भुरग्यांक सोदता तसलें जिवीत जियोंक सायबीमायचे विनोदी आमकां करपाक आवडटा आनी
आमच्यो वस्तू आमचे आवडे हे बोलके सोम्यात सगळ्यांच्या बापाक उबारला. आमच्या बाप साहेबान दिस साहेबान सगळे अधिकारी आणि मोगलाशान आपल्या शिकवणे आणि देखील सगळे क्रिस्ती पुढचे आपली भावार्थाची आज्ञा तीर्पणान करून आणि दुखी आणि कृती सापडलेल्या सगळ्या भावाचो उत्सव वावरून देवाचे बोल तांकां मागुया. दारा उगडटा हे सॉफ्ट कर एका क्रिस्ती भावार्थ्यान न्याय मरण येता तेन्ना निराशी जायना जावं पूण मरण नास उद्देशी देवाचे राजेन प्रवेश मेळटात म्हूण बुजवून घेवन आनी दिवन पवित्र आत्म्याचे बोल आमकां मागुया. आशीर्वाद घरात घेऊन आणि सायबीची देख घेऊन ताणे आपल्या गळाब्यांनी मोग, शांती, भोगसणे, मागणे आणि एकवट सांभाळून आपल्या गळाब्याचे आपले गळाबे मोगाचे ठेवे करून तांकां देवाचो आदार आणि कृपा मागुया.
sei sabor pagar. सोयीच्या बापा तुझ्या पुताच्या वैकायच्या दिसांत मान देऊ एकेती भोवतणी संतोषान आमी एकठांय जाल्या ह्या पासवाक ही देणी आमी तुका भोवतीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता ताचे वरवीं आनी सॅबीण मायचे विणोळे तुजे देवीक जिमान दिसांचे सोदीक आमी बरो म्हूण मागता तुझ्या पुतांचे तुझे नावी सगळे स्फोट तुमचे सवे असो आमची काळजा वारोया सगळे स्फोटाक आमच्या देवाक दिवासूया सगळे स्फोटाक पवित्र बापा सोड पमेदारांनी सासणाच्या देवा सोड काडणी सोडताय आमी तुका दिवासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नित्याक परमारीक आमी नोमान करतना एका ताळ्यार आमी तुका वखाणटा तुका मोल दिता तुजी किर्ती परगडटा आपल्या आत्मार्पणाची वळवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणेक प्रकाश आनी संवसाराक पावयलो तोच जेजू क्रिस्त आमचो सोबी ताचे उदेशी जोडूत आनी सोगीचो सगळो दरबार तुजी तर महिमा वखाणटा तांचे सांगाती आमचे ताळे वेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता
Emoja rasa ora. Bhavana Chogut Orgot Kora. तुझे मुखारियों आणि तुझे सेवा करून आमकां पावो केलेले कोण आमी तुका दिन वाचना आनी जेजुची पूर्ण निरोगोचो नामा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक एक प्रेतुरीचे विस्तार दोले जे पवित्र सोयेचो ग्रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा फिलिप नेरराव कार्डिनल आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या यात्रेकी वरपा बरोबर तिका प्रेती मोगाक वाडय उदरजीवनपणाचो परमाचो करून मेल्यार त्या आमच्या बाबागणाची काकूट कर तांकां आनी तुजे शागोतीन मेल्ल्या सोमेस्ता तुजे पडसळीत मुखामोड पडून पावो कर आम्हा सोमेस्ताची दया करून आमी मागता आत्मावानी देवाची माये सांगती तिचो मोठी भाग्यो सुचे भाग्यो परमपुतान सरकारी तुका मागल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर साश्टांच्या सुखान आमकां वाटोवली तांच्या सांगता तुजी महिमा आमकां पावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या मुखावरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बापा सर्वगणांनी वैभव तुका शास्त्राच्या शास्त्रा बऱ्या जिविताचो मुकुट शास्त्राचे जिवीत चडून वो आमकां मेळून आमची थायेन बऱ्या मोडटान आनी कोत्ता ती बरी जावन बऱ्या जिविताची आमी कोणाय जावन बऱ्या जिवीत जिवन शास्त्राच्या जिविताचो मुकुट चडून आमकां आयती कोर तेजो शिकयल्या बांगड्यांतल्यान मागुया आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझें नाम पवित्र जावं तुजें राज्य येवं तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो उजार आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणें पकडून नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायतांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत समजताय आमकां दी सर्वेच्या सुखाक आनी आमच्या सणवंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परमेश्वराक रेखता तर आमकां तुजें उदार काकोती सर पाखांतली सुटय आनी सर पाखांतली वाडटाय तुजी शास्त्राच्या
소멸하신 노트리스타 도메투샤 लोकता पडले तुमका शांती दवरता मोची शांती तुमका दिता आमच्या पापाचेर न्हय पण तुजे पवित्र सवेच्या पावटाचेर दिसता आनी तुजे कुशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ जोची एका आनी रासमोट चलयताय सासणाच्या सासणाक सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिया ती देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटाती शैलीच्या चोरांक आपयल्यान ती आमी सोगली सुवाळी P26. Yeah.
करुया. सोनेश्वर आमच्या मोगार बापा बानियो तांकां माने चौडास करून सोनेशांची दिताल्या चोणांत आमी वांटो घेतला. ते चांगल्या मानेच्या आनी सगळ्या तुझ्या भक्तांच्या सांगातां सासऱ्याच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी कांती कोणी मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. हांव जेनेट लिटर्जिकल कमिटीची कोऑर्डिनेटर. आयची बोमोट सायबिणीची परब समोर नव्या काजारी जोड्यांनी आदार दिला. ती जावन आसा डोमिंगोस फेर्नांडीस आनी पेन्सी आल्बुकेर्क, नोहा डिसोजा आनी प्रिसिला डिकोस्टा आनी वेलेटन आनी कॅथरीन आल्फोन्सो. तर आमकां सगळ्यांक दिनवासता आनी सायबिणीस उद्देशी देवाचो सोबम आशिर्वाद पडूं म्हणून मागता. ते परबेचे मीस वेगवेगळ्या आमच्या पादविकाराक फादर ऑर्लांडो मार्कोसा नव्या काजारी जोड्याच्या नांवान आनी आमच्या सगळ्यांच्या नांवान फादर तुका दिनवासता. आनी देव बरें करून दिता आनी बरी भलायकी मागता. आसून सायबिणीच्या नोवेनाचो सेवादो तयार केला मिसेस फ्लोरा डिसोजा आनी मिसेस मारिया डिमेंडो. आनी आयच्या परबेचो ऑर्डाबरीक सेवादो तयार केला मिसेस फ्लोरा डिसोजा. विशय जावन आसलो मारिये भाशेन बरें जिवीत जिवन बरें मरण आमकां मागुया. तर आमकां दोगांयकूय बरी भलायकी आनी देवाचो आशिर्वाद मागता आनी दिनवासता. दिनवासतान गायन मंडळान वाजयतल्यांक आनी गायन गायतल्यांक बोमोट सायबिणीच्या मोजोटीन देवाचो आशिर्वाद मागता आनी दिनवासता. आनी परबेच्या दिसान सेवा धर्मान भाग घेतल्यांकूय दिनवासता. आयची परब ऑर्डा बरी करून सकाळीं येवन आमकां आदार दिता. ऑर्डर करून सायबिणीचे मेस न्हेसोवन सायबिणीक न्हेसोवन आनी आनी रिटा मेंडोसा, ग्लोरिया फेर्नांडीस, लॉरेन्स रॉड्रिगस, बाबू फेर्नांडीस, जेरोमिना रॉड्रिगस, नोहा आनी प्रिसिला डिकोस्टा हांकां हे सगळ्यांक दिनवासता आनी बरी भलायकी आनी जिविताची खुशालकाय मागता. आयच्या परबेक मेन ऑर्डर हो दाखला पडतो आनी सायबिणीच्या मेजार ब्लू लेस ही घातल्या पडली. रेबेका सियारो फेर्नांडीस हिणें दिलेले. तो तिकाय दिनवासता आनी सगळे तिचे आंबे सारकी पावून मागता. मिसा उपरांत नव्या काजारी जोड्यांनी खुशालकायेच्या तांच्या केक आयडली आसा सगळ्यांनी येवचें म्हूण मागता. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. ह्या दिसाचेर भाग घेतल्या. Dieletan soglia dimuasli, neawatan janaka dimuasli. Kami sungguh malam kono bar netna, tuai kaya apna baragon ani kui kono kyo, ni sungguh malam kono tuai kaya kate janaka, aun samas kita dimuasli. Dunia, solis por tumche soglia Sol komentar Dieu ba ani pumitra mo tumche apto आशीर्वाद करो. Gozoleak Krishna Shanti na mogan siyo tum kanartam. P21
ग्लोरी आणि स्वरांनी go on deciding something.
माहिती झालं प्रकाश